and it has been a news काल जो न्यूज आमच्या सगळ्या राज्यांत पसरला की आमचे जे गोंयचे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर जे आसात हांकां 2009 जाल्ल्या एका केसीन हांचेर चार्जशीट जाला आनी वेन ही इज बीन चार्जशीटेड वी डिमांड दॅट ही शूड रिजायन इमिजिएटली. He should resign immediately or our honorable CM should ask him to leave. जसं तुम्ही पहिले 22 तारखेच्या मिटिंगेनंतर आणि 22 तारखेच्या मिटिंगे पयलीं सुद्दां गोंयभर आम आदमी पार्टीचो वारो आसा आनी आतां अशी स्थिती जाल्या की पयलीं एक दोन लोक फुडें सरताले, लिडर्स फुडें सरताले आणि आज अशी स्थिती जाल्या की सबंद गांवच फुडें सरपाक लागला की आमी आतां हें थर्ड क्लास गव्हर्नन्स जे आमकां BJPन जावं काँग्रेसीन जावं आमकां जे फक्त थर्ड क्लास गव्हर्नन्स दिला इतलीं वर्सां तें आमकां आतां एक्सेप्ट जावचें ना. हाज्या फुडें आमचो एकूच पर्याय आसा आनी तो आम आदमी पार्टी. आज हांव खोशेन येवकार दिता आमचे पिलेंचे थोडे भाव भयण आयल्या. आय वेलकम मिस्टर प्रकाश बांदोडकर अँड विलेजर्स ऑफ पिलेन टू आम आदमी पार्टी. आमी 10 वर्सां जाले गोंयभर गोंयान बाप करता, आवाज करता, गोंयांक लागून झगडटा. रिजनल प्लॅनाक लागून आमी 2010 सावन कॉमेस केल्लें पूण आयज पासून आमकां रिजनल प्लॅन मेळोंक ना. आमकां दिसलें की आयज गोंयान जोरी तोरेक नेई पार्टी जातली जाल्यार ही आम आदमी पार्टी. आमी पर्रीकाराची भाशणां आयकलीं, आमी लुईझीन फालेरोची भाशणां आयकलीं पूण हितून दम ना. सगळें करप्शन तेंच्या भाशणान.